विधानसभा अधिवेशन 29 ते 31 जानेर मेरेन 3 दिसां भितर गुटलावपाचे विधिमंडळ कामकाज समितीचे बसकेत सोमारा थारले। पहिल्या 3 दिसांचे कामकाज अशे। मंगळारा 29 जानेराक राज्यपालाचे अभिभाषण, बुधवारा 30 जानेराक 2018-19 अनुदाना खातीर पुरवणी मागण्यो, चर्चा, मतदान। गोवा विनियोग विधेयक 2019 मांडप, ताचेर चर्चा करून पास करप। 2019-20 अर्थसंकल्प मांडप। ब्रेस्तारा 31 जानेराक सरकारी विधेयका मांडप, चर्चा करून ताका मान्यताय। लेखानुदान गोवा विनियोग विधेयक 2019 विधेयक मांडप, चर्चा आणि पास करप। सेकंड मीटिंग तारखेर 29 मन 30th न्हू। हां 30th। फर्स्ट डे गव्हर्नर एड्रेस आसतलो। हय। मागीर सेकंड डे बजेट प्रेजेंट करतले। गव्हर्नर एड्रेस, मागीर दुसरे दिसा वोट अकाउंट। 3 दिसाचे सेशन ना रे। सेकंड डे बजेट आसता। सेकंड डे बजेट प्रेजेंट सीएम प्रेजेंट वोट अकाउंट न्ही तो फुल फ्लेज फायनान्शियल बजेट ना फुल फ्लेज बजेट न्हू वोट ऑन अकाउंट काँग्रेस ताजे खातीर सपोर्ट करता ना। बजेट जर असलें जाल्यार इतल्याच तेंपाक तुका इतलें सगळें करतले कसो काय हें आसतलें, हें शॉर्टकट जाता। 5 महिन्यां खातीर 5 महिने। काँग्रेसीक खंय कमीत कमी 10 दिसांचे अधिवेशन जाय आशिल्लें। आता फुडें कितें करतले काय म्हळ्यार काँग्रेसीची जाप ना। या वर्साक 3 दीस म्हणल्यार 3 दीस एक्चुअल 3 दिसा पयलीं 2 दीस हे पयलीं दिसा गव्हर्नर एड्रेस म्हणजे कांयच 2 दिसांनी कांय जावचेंच ना न्ही। म्हणजे एटलीस्ट 10 दीस जावचे अशें म्हणून प्रोटेस्ट करूं ना तुवें कित्याचेर की बाबा चड दीस जाय म्हणून। तरी अजूनय म्हाका दिसता की हो सेशन वाडोवचें। एटलीस्ट फ्रायडे सुद्दां आमकां जर मेळ्ळो जाल्यार रेजोल्युशन तरी घालूंक मेळटालें काय प्रमाणात। बीएसी मिटिंगा पयलीं ह्यो ऑलरेडी बीएसी मिटिंगा वचून आयला तूं ना फुडें कितें ह्यो शेड्यूल ओनली फॉर 3 days फायनली। फुडल्यान पळय तुम्ही कितें लेखी दिला तांकां काय जस्ट ओरली सांगलें आसा। बरें, नो कॉन्फिडन्स मोशन बी मूव करतले गव्हर्मेंटाचेर। हो कितें राव मायकलूय काँग्रेसीच्याच मताचो। I feel that duration should have been more, at least for 5 days, but since Chief Minister is of ill health, they have curtailed it again. I feel the July session should be minimum of 21 days, working days. So it will be like 30 days session, and Saturday, Sundays is like 21 working days. It should be. Because there are so many things to be discussed, so many amendments in existing laws to happen, so many new bills, resolutions the opposition or even the ruling MLAs wants to bring in. So वर्षाचे पयले अधिवेशनात राज्यपालाचे अभिभाषण आणि तातूंतच लेखानुदान। दिसा भितर लेखानुदान मंजुरी। पर्रीकार सरकार पोरोय फुल बजेट मांडूंक पावलो ना। ओनू आनीक नवो प्रकार। पहिलेच खेप केंद्रीय अर्थसंकल्पा आदी गोयचे बजेट। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार।